फाटली एक वर्स जावन केलें जेन्ना आमच्या आमदारान एक निश्चय केलो की ह्या स्किमी अंडर हाऊस रिपेर स्कीम जी अटल आसरा योजना आसा त्या स्किमी अंडर प्रत्येक जो बेनिफिशरी आसा जाका वर्साक तेजे फॅमिली इन्कम 3 लाख आनी ताच्या सकयल आसा तांकां ही स्कीम लागू जाता आनी त्या स्किमीन जाता तितले फॉर्म भरून तांकां गरज आसा तांकां घरा खातीर जे कितें आर्थीक बेनिफीट सरकार मार्फत मेळटा तो दिवपाचो प्रयत्न फाटली एक वर्स जाली आमच्या आमदाराच्या ऑफिसा मार्फत जाता आनी खूब आनंद जाता सांगपाक की आज 79 ऑर्डर्स हांगा आमी डिस्ट्रिब्युशन करतले आनी आतां पर्यंत टोटल 165 ऑर्डर्स ऑलरेडी म्हणजे 79 धरून टोटल 165 ऑर्डर्स आमी डिस्ट्रिब्यूट करता. आनी एक सांगपाक म्हणल्यार काही लोक जेन्ना सर्टिफिकेट व्हरतात आपले शेजाऱ्या कडेन पावयना बाबा आपल्यान 1.5 लाखाचे फॉर्म आज आपले पास जाल्ला आपूण सरकारा तर्फे आनी आमदाराचे तर्फे आपूण घर दुरुस्त करता हे काही लोक ह्या 25 वर्साक सांगना. हांव सगळ्यां कडेन मागता की जशें तुमी आज हे फॉर्म घेवन वयतले प्रत्येकाक एटलिस्ट आपल्या वाड्यावयली पुरती आपले शेजारी सदां आपले हेल्प करता ते मनशा मेरेन मॅसेज पावया जेणे करून मडकय मतदारसंघाचे जितले गरीब लोक आसा कारण सगळ्यांची घरां तरी गरज पडली सर आमची पास करून हाडटले. सरकारची योजना आसा आनी आमच्या सरांची घरापर्यंत पावयल्ली आसा. हेचे पयलीं सरान ट्रस्टाच्या मार्फत खूब गरीब लोकांचे संसार उबारलेले आसात लोकांक घरगुती बांदून दिल्ले आसा आनी आज ही योजना जी अटल आसरा आसा 1.5 लाख ही स्कीम ते स्वता पास करून हाडून गव्हर्नमेंट करता आनी त्या बरोबर जो फुडलो कितें हेल्प करता तोय हेल्प करता. जी सरकाराची योजना घरांत घरांत पावची ही धैर्य घेवन त्यांनी काम केलें. एका वर्सात जवळ जवळ 200 लोकांपेक्षा जास्त बेनिफिशरी यांचो फायदो मेळ्ळो. आयज डिस्ट्रिब्युशन जातलें ते योग्य तरेन तेजो वापर करून घेवचो की आयज खरेंच गरज आसा वास्तूची. जे रूम जे बांदतले ते 1.5 लाखाच्यान तुमचे तशेंच जे माधवराव धोळकर ट्रस्टांतल्यान तुमकां जे हातभार मेळटलो जो सिमेंट म्हणा तेजी वापर करून घेवचे. वेगळे तरेन काम जाता आनी सगळ्यांक 1.5 लाख रुपयाची जी रिपेर योजना आसा ती साकार करप. म्हजो जो हांवें सगळी एरिया नोंद केल्या की ह्या 6 पंचायतीन जवळ जवळ 25 to 30% म्हणजे आमची जवळ जवळ 8,000 घरां आसात. आमचे संबंध मडकय मतदारसंघात 8,000 घरां आसा आनी 30% धरली जाल्यार 2,400 घरांक आमी ही योजना साकार करूंक शकता. आतां त्या खातीर ध्येय आनी धोरण म्हणजे 2 म्हणजे कार्यकर्ते जाय. कार्यकर्ते बरोबर बाकीचे जाय आनी सगळ्यांत म्हत्वाचो जो सरपंच पंच आसा ते जाय. म्हाका आतां एकट्यान फोन केलो आनी तुवें आज एक अटल आसरा योजनेचो ऑपोजिशनान तुवें हांगा उपोशनाक ना. हांवें ताका सांगलें हांगा आमी काम करपाक येता. तांकां घर ना जांकां दार ना ताका योग्य निवारा दिवपा खातीर काम करपाक येता आनी त्या खातीर सांगलें आमी तो विशय घेवन नये आमचो न्हय तो विशय. आमी लोकांक आदार दिवपा खातीर घेवन आयल्या आनी जो आदार आमच्या मार्फत जावंक शकता तो तांचे पर्यंत पावोवप आमचे ह्या 7 हांगा आनी जो माधवराव ढवळीकर ट्रस्टाचो ट्रस्टी आसा ताजे आसा आनी त्या खातीरूच स्पश्ट जाल्लें की सगळ्यांक हांव मनभुसून करतलो पूण तातूंत आमची प्रायवेटी आसतली थोडी. कारण खूब जाणांक अशें दिसता की 2 दिसांत ते जावचें पूण ह्यो गोश्टी 2 दिसांत जायना. हांव अभिमानान करता हांगचो मडकय मतदारसंघ हो पयलो मतदारसंघ आसा जे 160 फॉर्म आमी पास करून गेले आनी त्या खातीरूच आज ही योजना आकार घेता आसतना 2 कंडिशनां आमी स्पश्ट सगळ्यांक घातल्या न्हू. म्हणजे फाटल्या फावटी दिल्ले तांकांय घातल्या की तुमी हे पयशे योग्य कामा खातीर वापरपाक जाय.